मीडियात खंयचीच एक आयडियोलॉजी घेऊन काम करप धोकादायक. तशें केल्यार बातमी भरकटता. लोकसत्ताचो संपादक गिरीश कुबेर उलयलो. मीडियान सरकाराची नेगेटिव्हिटी दाखयतना समाजाच्यो कितें जबाबदाऱ्यो आसात ताचेरय भाष्य करचें म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार उलयलो. नॅशनल प्रेस डे निमतान पणजे गोंयच्या पत्रकार संघान दवरिल्ल्या सुवाळ्यांत कांय पत्रकारांक पुरस्कारय भेटयले. म्हाका प्रश्न विचारलो, तुमकां अशें दिसता काय कितें की 14 नोव्हेंबर हा नेहरूच्या वाढदिवसापासून डिलिंक केला पाहिजे मालदीव्स? म्हटलं तू चांगला प्रश्न घेऊन आलाय. म्हणजे तुला ऑल इंडिया लेवलवर कॉन्ट्रोवर्सी निर्माण करायची इच्छा निर्माण झालेली आहे. ती मला नाही झालेली आहे. तुम्ही प्रश्न टाकून दिला. पण व्हाय इट वॉज रिक्वायर्ड? व्हाय नेगेटिव्हिटी? नेगेटिव्हिटीत प्रत्येक गजालीन कित्याक जावंक जाय? पॉझिटिव्हिटी हाडा मरे. नेरून अनेक बऱ्यो गजाली केल्या भुरग्यां खातीर. So let it be in the name of the person. He may be Congress that time. This is definitely not this Congress. It was a different Congress. Teach the society also that they should not. Government has jabardari government has no problem. But tell society also they are supposed to behave in a responsible way. If you don't do that, society को दिसपाक लागता की रस्त्यार जो accident wrong साइडीन येवन जाता पळय तो ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट काम करिना म्हणून जाता. अशें दिसपाक लागता आनी मागीर ते रॉंग सायडीक वचपाक लागता. सो इफ समवन हॅज कम ऑन द रॉंग सायड एंड मेट विथ एन एक्सिडेंट, द पर्सन्स रॉंग थिंग हॅज टू बी फोकस्ड एंड नॉट सम रस्त्याचो कितें तरी कर्व सारको नाशिल्लो किंवा अशें. ही हॅज कम ऑन द रॉंग सायड. सो द रायट आस्पेक्ट, इवन रॉंग done by the society, needs to be focused. But here onwards, I think we shouldn't have ideology, other than presenting what we want to present, because ideology blinds journalists. Why not bring media persons under the RTI? If we demand that everyone from the government or from the establishment should be made accountable, why not the media person? The kind of wealth or lack of it he has or he used to have when he entered the profession, the moment he rises to some certain level, the kind of things come to him, and when he becomes an editor or in a very deciding position, life changes, and like any other profession, not so respectable, his wealth also grows. Why it shouldn't be questioned? It should be. Media should be held accountable, not by the society, but the media itself. We should have courage to say, yes, these are the things. I mean, when people tell us or preach us that journalists shouldn't have any views, news should be sacred, I think, or journalism should be neutral. This is impossible. Only dead body can be neutral, to say the least. Any living person has to have some kind of opinion, and that's what we need to have a very clear understanding about what we want to do. And these are the three challenges they're lurking over our own heads. It's a serious issue. The first is the changing face of journalism. No longer we will be then needed to spread news. The second is about ideology, and the third point, incompetency of our own fraternity. I think we need to address that. गुजान दवरिल्ल्या या सुवाळ्यात माहिती आणि प्रसिद्धी खात्यान पत्रकारितेत वेगवेगळ्या विभागांनी जाहीर केल्ल्या पुरस्कारांचे वाटप जाले. प्रुडंटाचो फोंडेचो रिपोर्टर विवेक प्रभू आणि म्हापशेचो रिपोर्टर श्यामसुंदर फट्टेक पुरस्कार फावो जाल्यात. कांय ज्येष्ठ पत्रकारांचो ह्या वेळार भोवमानूय जालो. Special reference to women, children and social issues, and मानकरी आसात श्री श्यामसुंदर फट्टे प्रुडंट मीडिया. रुरल रिपोर्टिंग मानकरी आसात श्री विवेक प्रभू प्रुडंट मीडिया. हेतून फक्त रिपोर्टिंग करता आसतना विज्युअल हाडटा आनी स्क्रिप्ट इतलेंच करता. पूण जेन्ना थंय डेस्काचेर जे व्हिडिओ एडिटर आहा, सब एडिटर आसा, न्यूज एडिटर आनी एडिटर आहा, तेंचे म्हत्वाचे भितर म्हत्व आहा भितर. म्हणून आमचे सगळे हे पुरस्काराचे श्रेय प्रुडंट टिमीक दिता. जिवाची न पर्वा करता हेवटेंतले तेवटेन स्कुलाची भुरगीं नदी हें करतालीं. तेजेर हांवें जायते फावटी रिपोर्ट केल्लो.
आणि त्याच रिपोर्टाक लागून एक बरी स्टोरी म्हणून म्हाका हो एवॉर्ड मेळ्ळा. पण म्हाका हो एवॉर्डाचो अजून जर उमेद जातली आसली की सपोज जर तो पुलाचें काम जाल्लें सरकारान तें बेगीन केल्लें जाल्यार म्हाका आनी आयज उमेद जातली. पण इन फ्युचर तो पूल जावपाचो अशें म्हणून आयकलां. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. फोंड्या 2 स्कुटरीच्या एक्सिडेंटांत 3 जाण सोंपले. बुधवारा राती कुट्टी बायपासार एक्सिडेंट. एक्टिवा आनी पल्सराचो एक्सिडेंट जालो. सोंपलो तो 50 वर्सांचो रमेश बेल्लाड मूळ बेळगांवचो, 37 वर्सांचो तुकाराम इंगळे रावपी फोंड्या आनी 19 वर्सांचो शहीद सय्यद कुट्टीचो. कोणाची चूक ते मात अजून कळिल्लें ना. धक्क्याचे नेट्या सरची गाडयो काबार. पंचनाम्यावेल्यान पुलीस फुडली चवकशी करतात. आता पळोवया गोंयच्या बाकीच्या वाठारांतल्यो कांय खबरो. गोमंतक बाल शिक्षण परिशदेन 18 आनी 19 नोव्हेंबराक भुरग्यां खातीर डॉन बॉस्कोन अधिवेशन दवरला. ह्या अधिवेशन पणजेचे येत्या त्या 18 तारखेक शेनवारा आनी 19 तारखेक नोव्हेंबर 19 हे 2 दीस पणजेच्या डॉन बॉस्को स्टेडियम हॉल पळय आसा थंय जाता. आनी ह्या अधिवेशनाक शिक्षक, पालक आनी इतर जे शैक्षणिक क्षेत्रा कडेन आसात तातूंत जे स्कुलाचे मॅनेजमेंट ते लोक अशे सगळे लोक भाग घेतले प्रतिनिधी म्हणून. आनी ह्या कॉन्फरन्साचो जो थीम आसा तो आसा इमोशनल इंटेलिजन्स. म्हणजे इमोशनल इंटेलिजन्स ल्हान भुरग्यांचे पयलीं पासून हें जावप, डेवलप जावप आनी ताका योग्य प्रकारे हें दिवप. हाजे खातीर ह्या हातूंत जे तज्ञ आसात, एक्सपर्ट आसात, तशे 2 एक्सपर्ट्स महाराष्ट्रांतसून पुण्यासून हांगा येवपाचे आहा. डॉक्टर निलिमा भोसले ती उलयतली न्यू ट्रेंड्स इन अर्ली चायल्डहूड एज्युकेशन आनी डॉक्टर विजया फडणीस ही इमोशनल इंटेलिजन्स हाजेर आपले किनोट एड्रेस करतले. त्या बरोबर आमचे सेतू ह्या संघटनेच्यो प्रमुख डॉक्टर नंदिता डिसोजा जे पॅनल डिस्कशन आसा. विशय आसा इन्क्लुजन अँड इमोशनल इंटेलिजन्स. शारांतल्या भुरग्यांबरोबर गांवच्या भुरग्यांनी वेगवेगळ्या सर्तींनी वांटो घेवन कुशळटाय दाखोवची म्हूण वाळपय हनुमंत स्कुलाच्या पीटीएन भुरग्यांक खासा प्रशिक्षण शिबीर दवरिल्ले. वाळपय जे हनुमान हायस्कूल आसा त्या स्कुलाच्या पीटीएचो हांव चेअरमॅन आसा. आमचे अशें लक्षांत आयिल्लें की जेन्ना आमची भुरगीं स्टेट लेवलार खेळूंक वयता, डिस्ट्रिक्ट लेवलार वयता, त्या टायमार ती खंय तरी कमी पडटा आनी शहरांतली भुरगीं आसता तेच्या फुडें आमची भुरगीं कमी पडटा आनी तांकां ते मूज आसता ज्यो ते चेसांतले नॉलेज आसता ते थंय कमी पडटा, थंय ते हारतात. सो आमच्या अशें लक्षांत येयलें की खेड्यान रावप हो आमचो अन्याय ना. आमी शहरांतल्या भुरग्यां वांगडा फायट करूंक शकता जाल्यार आमच्या भुरग्यांक ते प्रशिक्षण आसा तें मेळपाक जाय. आनी तें प्रशिक्षण मेळपा खातीर आमी शहरांत वचप हे ताका पर्याय ना. जाल्यार शहरांतलो बरो कोच आमी आमच्या खातीर हाडूंक शकता. आनी म्हणून श्रीकांत बर्वे सारखे जे गोव्यातले मोठे प्रशिक्षक जावचे आसात त्यांनी तांकां आमी हांगा घेवन येयल्यात वाळपय सारक्या भागात आनी आमच्या भुरग्यांक ते प्रशिक्षण करतले आनी आमच्या भुरग्यांक प्रशिक्षीत जावन फुडल्या वर्सा आमच्या खातीर हनुमान स्कुला खातीर मेडल हाडचे. आनी पीटीएन हो केल्लो एक प्रयत्न आसा जो हनुमान शाळेची भुरगीं वाळपय सारख्या खेड्यांत जर सुरू केले जाल्यार बाकीची स्कुलां इनिशिएटीव्ह घेतली. हार्मोनिया आर्टिस्ट सुहास नायकान ऑल इंडिया माउथ ऑर्गन म्युझिकल फेस्टिवल दवरला. फेस्टिवल 7 जानेराक जातलो. प्रोग्राम म्हणजे ऑल इंडियाचे जे एक्सपर्ट यूट्यूब जाणात न्ही, यूट्यूब फेम जे माउथ ऑर्गनिस्ट आहात म्हणजे हार्मोनियम वाजोवपी ऑल ओव्हर इंडिया तांकां आमी इन्वायट केल्ले आहा आनी ते तेंचे एक म्युजिकल फेस्टिवल कसो आसतलो कला अकादमीच्या ओपन थिएटरान आनी तेंच्या सौजन्यान कला अकादमीच्या सौजन्यान आनी हांव हॉस्ट करता तो प्रोग्राम. जवळ जवळ 50 ते 500 आर्टिस्ट येतले ऑल ओव्हर इंडियाचे आनी तांकां लागून आमचो जो प्रोग्राम ठरला तो 7 जानेवारी
सांजच्या 4 उपरांत. पण तेचे प्रिपरेशन सध्या आमचे चालू आहा आणि ते व्हडले व्हडले आर्टिस्ट येतले न्हू फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया. तेंच्या वांगडा आमी थोडे गोंयकार आर्टिस्ट उबे करूंक सोदतात. केंद्रीय उर्जा मंत्रालयान राज्यस्तरीय चित्रकला सर्त दवरिल्ली. गोंयच्या कितल्याशाच भुरग्यांनी सर्तीन वांटो घेतिल्लो. I know most of the times it is a hobby, but his hobby today, in today's time, can be converted into a profession. Earlier, when we were students, I remember we had to wait for college to come up in college in Goa. It was not available, and I had many advisors to go to Pune and Mumbai and elsewhere. But fortunate I think it was 1972 that we could get this college in the state, and I could be there as one of the students then. Bureau Report, Prudent. Give a commercial break.